Praise the Lord. Today we listen to the powerful word of God from James chapter 2 verse 1 to 26 with the Bible reading recited in Konkani. This chapter teaches us the true meaning of Christian living, that our faith must be expressed through love, mercy and action. Let us open our hearts as we receive God's word today. याकोबाचे पत्र 22:2 ओळी 1 ते 24. गिरेस आणि गरीब मनशांथाय वेगळी वागणूक. म्हज्या भावां भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर आमच्या मोहिमेवंत सोमयाचेर तुम्ही भावार दवरतात जाल्यार तोंडाक पळोवन लोकांक वागोव नाकात. तुमची सभा भरता तेन्ना दोगा मनशां भितर सरतात म्हूण समजात. एकलो भांगाराची मुदी आनी नाजूक वस्त्रां घालून आनी दुसरो बोंद्रा न्हेसून कोण गरीब मनीस. बरे न्हेसून आयल्याक तुमी मानान घेतात आनी ताका म्हणटात, हे मानाचे सुवातेर बस, आनी त्या गरीबाक म्हणटात, ओ थंय उबो राव, ओ हांगा सकयल बस म्हज्या पांया लागीं. हें कितें? तुमचेच मदें वेगळोचार करतात न्हय तुमी. खोटो नेम धरून हो निर्णय तुमी दिला. आयकात म्हज्या भोव मोगाच्या भावां भयणीनो, संवसारा प्रमाणे कोण गरीब आसात तांकां देवान विंचून काडल्यान आनी भावार्थाची गिरेस्तकाय दिल्या म्हूण नकळो तुमी. आनी हांकां की ताणें आपणाचो मोग करतल्यांक भासायल्ल्या राजाचें दायज दिलां. पूण तुमी जाल्यार गरीबांक बेमान करतात. जबरदस्तीन तुमकां पिडापीड दिवन न्याय सभेंत ओडून व्हरतात तीं कोण? गिरेस्त लोक न्हय. तुमचे वयर उच्चारलां त्या वंदिवंत नांवाची निंदा करतात तींच न्हय. तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर, हो पवित्र पुस्तकांत दिल्लो देवाच्या राज्याचो मुखेल कायदो तुमी सांबाळशात जाल्यार बरें करतात. पूण तुमी मनशांक तोंडा प्रमाणे लेखतात जाल्यार तुमी पाप करतात आनी तुमकां गुन्यांव आसा म्हूण समूर्त निर्णय दिता. कारण जे कोण आख्खी समूर्त सांबाळतात पूण तिचो एक नेम पर्यंत मोडतात, ती आख्खी समूर्त मोडलोले परी गुन्यांवकारां जातात. कित्याक जाणें म्हणलां, परद्वार करूं न्हय, ताणें अशेंय म्हणलां, जिवेशी मारूं न्हय. तुवें परद्वार करूंक नाय म्हूण धरुया, पूण कोणाक जिवेशी मारलोय जाल्यार तुवें समूर्त मोडलीत. आमकां सुटका दिता ते समूर्ती प्रमाणे देव आमची जोडती करतलो, तर ते समूर्ती प्रमाणे उलोयात आनी चलात. पेल्याक दया दाखोवंक ना त्या मनशांची जोडती करतना देवूय तांकां दया दाखोवचो ना, पूण पेल्याक दया दाखयल्या तांकां जोडतेची भिरांतूच ना. भावार्थ आनी बऱ्यो कोण्यो. म्हज्या भावां भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हूण कोण कोण म्हणटीत, पूण कोण्यांनी ती आपलो भावार्थ दाखयना जातीत जाल्यार तो भावार्थ तांकां कित्याक उपकारत? हो भावार्थ तांकां सुटका दिवंक शकता. एक भाव ओ भयण विंगडी भोंवतात आनी तांकां दिसपट्टो गिरास ना, आनी तुमचे मदलीं कोण कोण अशें तांकां म्हणटात म्हूण समजात. शांतीन वचात, उबेक आंगाक कितेंय घालात आनी पोटभर जेवात. पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गरजांक तुमी पावोनात जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्था विशीं अशेंच घडटा. कोण्यो ना जाल्यार
भावार्थ मेल्लो जाता. घोडयेक कोण म्हणत, थोड्या आमच्या भावा भयणीक भावार्थ आसा, दुसरी बऱ्यो कोणयो करतात. हाचे विशीं कितें सांगचें? बऱ्यो कोणयो करिनात तसल्या मनशांक खरेंच भावार्थ आसा म्हूण दाखोवशी तूं म्हाका? हांव जाल्यार बऱ्यो कोणयो करून म्हाका भावार्थ आसा म्हूण दाखयता. देव एकूच म्हूण तूं स्वतमानताय मो बरें करताय. देवचारूय तशेंच स्वतमानतात आनी भिरांतीन कोडकोडटात. अरे देड शाणया, कोण्या बिणे भावार्थ मेल्लो जाता म्हूण तुका दाखोव. अब्रामान आमच्या बापान वेदीचेर आपल्या पुता इजाकाक समर्पण दिल्ल्यान कोण्यांक लागून ताका देवान आपणाक मानवलेलो करूंक ना? हे भाशेन ताच्या कोरण्या वांगडा ताचो भावार्थ वावुरतालो आनी त्याच कोरण्या वरवीं ताचो भावार्थ संपादनेक पावलो. हे लक्षांत घे. अशें हे पवित्र पुस्तकांतले उतर घडोवन आयले. अब्रामान देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी ह्या भावार्थाक लागून ताका देवान आपणाक मानवलेलो केलो आनी देवान ताका आपलो इश्ट म्हणलो. म्हणटोच भावार्था पासतच न्हय, पूण कोरण्या पासत देव मनशाक प्रमाणीक करता म्हूण तुमी पळयतात. तशेंच राहाब शिंदोळ बायले विशीं घडलें. तिणें भेदियांक बरे भाशेन घेतले आनी दुसरे वाटेन तांकां धाडले देखून तिच्या ह्या कोरण्यांक लागून तिका देवान आपणाक मानवलेली केली. अशें न्हय? जशी प्राणाविणे कूड मेल्ली जाता तसोच भावार्थ कोरण्या विणे मेल्लो जाता. Reflection. In today's reading, James gives us two deep lessons for our spiritual life. First, he warns us against showing favoritism, whether rich or poor, respected or unnoticed. Every person is precious in God's eyes. When we treat everyone with equal respect and love, we reflect that with every heart of Christ. Second, James teaches us the powerful truth that faith without work is dead. Real faith is not only spoken, it is lived. It is seen in acts of kindness, compassion, forgiveness, generosity, and service. When our actions match our faith, our lives become a living testimony of God's love. May this passage remind us that genuine faith always bears fruits. Prayer. Heavenly Father, thank you for your word that guides and strengthens us. Help us to reflect your love in how we treat others. Give us the grace to live a faith that is active, compassionate, and pleasing to you. Fill our hearts with humility and a desire to serve. We make this prayer in Jesus' name. Amen. Thank you for joining this Bible reading. May the message of James chapter 2 inspire you to live a faith that is active, compassionate, and rooted in love. A faith that is shown not just in words, but in actions. If this reading touched your heart, don't forget to like, share, and subscribe for more daily Bible readings, reflections, mass readings, novenas, and other beautiful prayers. May God bless you and your family abundantly.